राज्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री रवी नाईक हे आयज आमच्या आनी एक अत्यंत दुःखदायक अशा पद्धतीची गजाल ती गोंयच्या मळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा। एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक मागीर आमदार खासदार गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जें काम तांणी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजातल्या तळागाळांतल्या समाजातल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय तांचे सोडून आनी एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व तांणी केलें। हें करता आसतना कूळ कायदो आसा, गुणकार कायदो आसात, हेजे भितर त्या टायमार ज्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो, सुदारणा जाय आशिल्ल्यो त्यो करत गेल्यो की जाका लागून समाजातल्या ह्या घटकांक सगळे हक्क तेंचे मेळपाक जाय। आणि म्हणून आमी पळयतात की पुणे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता आसतना सुद्दां जशे मुखेलमंत्री जाले तेन्ना जो आमचो शिगमो आसा ताका राज्यभरा भितर दर्जो दिवपाचें काम जें आसा तें तेंच्या टायमार जाल्लें आसा। फोंडे म्हालाचो विकास आसा, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबे जाल्लें आसा हें सगळें तेंच्या टायमार उबें जाल्लें आसा। कृषी मंत्री म्हणून जरी 3 वर्सां तांणी काम केलें तरी सुद्दां गोंयचें कृषी धोरण जें आसा हें तेंच्या टायमार तयार जाल्लें आसा। सो अशा पद्दतीचें एक विजन आशिल्लो आनी त्याच बरोबर सगळ्या सामान्य लोकांक वांगडा घेवन वचपी अशा पद्दतीचो लिडर आयज आमचे भितर ना। हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी म्हज्या स्वताच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता, तेंच्या कुटुंबियाच्या दुखान सहभागी जाता। देवा लागीं मागता की तेंच्या आत्म्याक सद्गती मेळची आनी दुख्ख सोंसपाचे कुटुंबाक आदार दिवचो देवा अशें ह्या समयाचेर मागता। आज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान पयस गेलो। रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो, पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो। पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले। 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो। गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानान जालो आनी म्हाका एक सांगन दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली, ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली। तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे गोंयांत, देवाचो आशिर्वाद आसा। म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो। इट्स अ बीग लॉस नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज who looked upon him always. We all of us looked upon him आनी तांचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसतालो। तांणी केन्नाच पळयलें ना की आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते आनी अशें न्ही की हांव आपाचो आसा म्हणून की म्हाका थंय पयस दवरप, आपूण आडोवन बसप, कुशीक बसप आनी गजाली सांगप आनी तांची ती मुश्कील तांचे ते जोक्स मारपाची स्टायल समथींग वी आर गोइंग टू डियरली एंड गोइंग टू मिस इट एब्सोल्युटली। इट्स अ बीग लॉस टू गोवा टुडे। आय थिंक सरकारान इमिजिएटली बॉडी जाहीर करून गोंयांत एक दिसाची तरी सुटी दिवपाक जाय, कारण ही इज नॉट जस्ट अ लिडर ऑफ BJP or मिनिस्टर ऑफ BJP बट लीडर ऑफ गोवा। आमी म्हजे तर्फे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड आम आदमी पक्षा तर्फे आमी मागणी करता सरकारा कडेन की इमिजिएट दुखवटो जाहीर करून एक दिसाची सुटी डिक्लेअर करची तांच्या आदारान। मुगत सोरेल आमचे बरोबर आज आसा, आमी सकाळी डिस्कशनूय केल्लें आनी MLAs आर लिडर्स वी पेड ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एज आय सेड। नमस्कार। खूप वाईट गोष्ट काल रात्री मध्यरात्री घडली आणि ही गोष्ट आम्ही केन्नाच विसरू शकना। एक सबंद गोंयचो बहुजन समाजाचो लिडर आमचो बाब रवी नाईक हाजें निधन जालें आनी हें निधन बारीक लोकांक आनी बहुजन समाजाक पोचोवपाक खूब वेळ वता।
बाब रवी नायक आणि म्हणजे हे साधारण 1978-1979 चालू झालें आणि दोघंही आम्ही मित्रत्वाच्या नात्यान मुखार वताले. आमच्या देगातले मतभेद असत पूण मनभेद केन्नाच जावना. दोगांनी एकामेकाक सांबाळून एकामेकाचे मुखार घेवन आमी गेले. जे स्टुडंट आंदोलन आशिल्लें त्या आंदोलनाक हांव सक्रीय आशिल्लो. 50% बस फेअर आणि त्या आंदोलन करता आसतना आमकां जेन्ना अटक जाली तेन्ना आमकां बरो हातभार लायलो तो बाब रवी नायकान. आणि तेन्नाच्यान तांचे आनी आमचे जे नातें जालें तें मुखार वचत रावलें. आणि जेन्ना कोंकणी मराठी आंदोलन 1984 चालू जालें त्या आंदोलनात मोठो सहभाग जर फोंडे वाठारांतल्यान कोण मुखार गेलो जाल्यार तो अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो बाब रवी नायकाचे अंडर. आणि आमी सगळे त्या वेळा वयले युवा वर्ग आमी तेन्ना त्या वेळा वयले युवा वर्ग एकठांय जावन मडगांव वास्को ह्या सारक्या हातून दुकानां ओपन करपाक जो आमकां मोठो पाठिंबो मेळ्ळो तो आमचो रवी नायकाचो. आनी राजकारणांत ताणें कितें केलां हें हांवें सांगपाची गरज ना. एक उदात्त उदाहरण समाजांत वावुरल्या नंतर लोक समाजांत कशें मुखार व्हरता हें उदात्त उदाहरण म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे लिडर बाब रवी नायक. आज आमचें खूब मोठें नुकसान जालां. गोंयचें नुकसान जालां, त्याच बरोबर समाजाचें नुकसान जालां आणि त्याच बरोबर आमचे सारके जे पयलीं बसून जे ताचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचेंय नुकसान जालां. हें नुकसान पोचोवपा खातीर सगळ्यांक देवान शक्ती दिवचे, आशिर्वाद दिवचे आणि तांचे फॅमिलीचें दुख्ख मुखार कमी करपा खातीर देवान तांकांय शक्ती दिवची अशें हांव देवा कडेन मागता. सगळ्या माझ्या मनात जे आशिल्ले काल हांव पूर्णपणे मनांतल्यान कितें जालें काल खबर ना म्हाका की हांवें उलोवन आतां सुदिनाचें हांव कितलेंय सांगता. ल्हानपणाच्यान आमी एकमेकाक पळयलें आनी त्याच बरोबर हांवें श्री रवी नायकचे बद्दल म्हाजे वडिलांचो संबंध तेजो संबंध ते सगळ्या इतिहासूच हांवें काल सगळे फोंड्याचे जनतेक हांवें सांगपाचो पळयतो. खूब दुख्ख जालें अचानक ह्या तरेची व्यक्तिमत्व वचप. कितें निमित्तान एक संबंध आशिल्लो व्यक्ती राजकारण कशी कर सोडून तें तेणी फोंड्या खातीर खूब केल्लें. आणि म्हाका दिसता इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. ते मुख्यमंत्री जावन गेले ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नायक बद्दल पूर्ण हांवें प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जें म्हाज्या मनान आशिल्लें तें हांवें उलोवपाचो हांवें उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल. आनी तुमी जेन्ना बायट विचारता तो शब्द येता की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पूण म्हाका खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला. कित्याक आमचे मदून अचानक कोण ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वयता. आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो भागाचो पयलींचे ते आमदार आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक संबंध आशिल्लो वेगळो. कालूच हांवें सांगलें विधानसभेन तेंची कशी चर्चा जाता वेगवेगळे गोश्टी सांगले पूण आयज दुख्ख खूब जाता. आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन आनी भंडारी समाजाचो सगळ्यात व्हडलो नेतो आयज आमचे मदीं ना. खरेंच आनी म्हाजे कडेन शब्द ना तुमकां कितें सांगपाक. म्हाका तरी दुख्ख खूब जाल्लें आसा. आनी आयज तुमी अचानक तुमकां म्हाजे वडील सकाळीं म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण आतां हांगा आपूण कसोय करून आतां येता आनी तो आतां मुद्दम हांगा तेंचे रिस्पेक्ट पे करपाक ते आनी 10-15 मिनटांनी येतले. कारण तेंचो बी खूब संबंद आशिल्लो तेंचे कडेन. आनी इतलेंच आनी कांय ना. तेंच्या परिवाराक देवान शक्ती दिवची आनी फोंड्याचो जनतेचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो. आनी कितें शब्दच ना म्हाजे कडेन तुमकां. आज एक गोंयचो समाजाचो बुलंद आवाज जेणेन संपूर्ण गोंया खातीर खास करून शैक्षणीक क्षेत्रांत काम दितना बरेचशे इंग्रेजी आसा प्रोडक्ट जे आसा त्या प्रोडक्टाचो सोडपाचो प्रयत्न केला. प्रत्येक आंदोलन आनी प्रत्येकाक आपलो आपलो वाटणारोसो मनीस आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. तेज्या आपणाक चिरशांती लाभची अशी हांव ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां. हांव सदांच म्हणटालो की राजकीय गुरू म्हणून सदांच आपली लेख करता पूण आज तेजें छत्र तें आसा तें हरपलेलें आसा.
सारको एक मनीस जर गोंयचे विधानसभेत पावलो जाल्यार रविबाब नाईक खूब प्रोफेशनल. तेजे कुटुंबाक दिवपाक देवान ताका ताकद दिवची आनी तो जरी ह्या संवसाराच्या उंची नासलो जाल्यार तेजी सावळी जी आसा ती सदांच ह्या बारीक लोकांच्या फाटल्यान आसतली अशी आमी अपेक्षा बाळगिता आनी तेज्या आत्म्याचेर शांती लागची सगळ्यांच्या जे मनशाक जे भोंवतरा वता मनीस कितें लोक कळटा मनशाकूच तेजे महत्व तेजे कितलें नुकसान जालां तें कळटा. म्हणूनच हांव सदांच सांगता की तो मनीस म्हज्या अवती भोंवती किंवा ह्या बारीक लोकांक काडपा खातीर सदांच प्रयत्न करता. तो विष्णू सूर्या वागाच्या नांव घेता आनी आज भाऊ तुम्ही प्रवास वांगडाच सुरू केलो दोगांनी राजकीय प्रवास आज तुमचो इश्ट ना रवी नाईक जे एक कुलेगन जशे पंधराचे बी आनी गोंयचे लिडर आसले आनीक साखरेच्या फाटल्या 50 वर्सां ते समाजकारणांत राजकारणांत सामके अत्यंत मनोभावनेन समरस जातले. आज सकाळ फुडें सकयल जेन्ना तांच्या निधनाची गजाल पळयली अनएक्सपेक्टेड आमी धरून आशिल्ले की बेगीन रवी देवाच्या आदमेक मुखार एक 2-3 वर्सां आसात जी काडटले इलेक्शनाक समजा तुकाक दवरतात दवरतले आनीक बरे तरेन एक निमाणचे वर्स आहा पळय बसून बऱ्याक काडटले अशें की पूण आज सकाळ फुडें जे हांव आयकच्या प्रमाणे रात्री 11:30 सुमार तांकां एटॅक जालो मासीव एटॅक ज्याची कल्पना आशिल्ली कारण पयल्यान 2 एटॅक पूण इतलो मासीव अपेक्षा नाशिल्ली. इनफॅक्ट तांचे मुखार हांव आयकच्या प्रमाणे ते डॉक्टर्स बशिल्लो नाशिल्लो ती टायरीज लेवल बेस्ट पूण तो उन्नत घेतली बायल एनीवे हें कोणाक चुकना परमेश्वराच्या दरबारा वचता हें कोणाक चुकना. त्यामुळे तांच्या आत्म्याक शांती मेळची तांचे फाटल्यान तांचे कार्य करून ते तांचे बरी करून वचून कार्य दुबावूच ना कोण्या खातीर गोंया खातीर पूण म्हजे कडल्यान आनी बाकीचे आमचे समाजाचे लिडर जे आसा पळय बाकीबाद नायक आसा दामू नायक आसा हे सगळे तांची जी भावना तळमळ जी आशिल्ली पळय समाजा बद्दल ती मुखार वचपाक आमी नियमीत तत्पर आसतले आनीक परत एकदां तांच्या कुटुंबियांक ताकद मेळची चड करून दोगूय तुका ताकद मेळची. हें संकट जें अकस्मात म्हणजे कोणी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली हें संकट जें आसा पळय तें झेलपाची तांकां ताकद मेळची आनीक घरकान्नी तांचे बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें परमेश्वराचें. रविबाब नाईक तेचे दुख्खद निधनान सगळ्या गोंयकारांक एक व्हडलो शॉक बसलेलो आसा खास करून बहुजन समाजाच्या जेन्ना एक आदरस्तंभ आशिल्लो तेजी पोकळी भरून काडपाक खूब डिफिकल्ट आसा. रविबाब नाईक मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचो मुख्यमंत्री म्हणून ताणें बरें काम करता आसतना खूब विजनरी डिसिजन्स त्या टायमार घेतलेल्यो. पक्षाचे अध्यक्ष काम करता आसतना ताणें पक्ष परत तळघरांतल्यान उबारपाचें काम बरे तरेन केल्लें. काँग्रेसचो खासदार म्हणून ताणें एक काम करून एक खासदार कितें करपाक शकता ही वेगळी दिशा ताणें मुखाल्ल्या खासदारांक दाखयल्ली. तेजें विजन पळयलें जाल्यार मुख्यमंत्री आसतना आनीक तेजे नंतर सर्टन तेजे डिसिजन्स मे बी इन द फिल्ड ऑफ एड्युकेशन अंधश्रद्धे म्हणजे बहुजन समाजान अंधश्रद्धेक बळी पडची न्ही आनीक प्रोग्रेसीव म्हणजे आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन ताका एक समाजाचो बरो नागरीक करप आनी बहुजन समाजान अंधश्रद्धे पासून पयस रावप हो जो उलो आनी अशे प्रोग्रेसीव विचार तेगेले तेणें सदांच मांडले. गोंयकार अजुनूय तेगेली याद करता होम मिनिस्टर आसतना ज्या तरेन लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना जेन्ना विपाट्टाक तेन्ना रवी नायकाचें नांव गोंयचो तमाम नागरीक प्रामुख्यान घेता की रवी नायक हो होम मिनिस्टर आसतना गुंडागिरी
चोरयो दरोडे हे सगळे बंद जाल्ले आनी ते कंट्रोला हाडलेले म्हणून. आनी त्याच बरोबर तेजें जें ओवरऑल कॉन्ट्रिब्युशन आसा तो जर मुनकारांचो मुवमेंटाक तो चॅम्पियन आशिल्लो. तेजे भायर खूब कमी लोकांक खबर आसतलें की ओपिनियन पोलांक त्या टायमार तो मोगो पक्षा बरोबर आसून सुद्दां गोंय सांबाळचें म्हणून ताणें ओपिनियन आमकां खूब फावटी सांगतालो तो आपणे ओपिनियन पोलाक कशें काम केल्लें तें. त्याच बरोबर तो मोगो पक्षांतल्यान हें जावन सुद्दां बहुजन समाजाचो लिडर आसून सुद्दां कोंकणी जेन्ना राज्यभाशेचो दर्जो मेळपा खातीर मुवमेंट जातालो तेन्ना कोंकणीच्या त्या मुवमेंटाक ताचो खूब हातभार लागलो. ह्या वेळार काँग्रेस पक्षा वतीन ताका आमी श्रद्धांजली ओंपतात आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळो ही देवा कडेन प्रार्थना करता. गोयचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले तेंचो राती 12:30 ते 1:45 सुमार तांचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक आमदार मुख्यमंत्री खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां आनी तांच्या कार्यकाळांत पुराय गोंया खातीर तांचें योगदान एक खूब व्हडलें योगदान आसा. तांच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कूळ मुणकार हो तांचें पेटंट आशिल्लो. तसो आयजूय विधानसभेत जर कूळ मुणकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार उठून ते सदांच उबे रावताले. बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें. ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यार त्यांनी काम केलं थंयसर त्यांच्यानी आपलो ठसो उमटयला. विशेष कामगिरी त्यांच्यानी आपल्या फोंड्या महालात तांचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता. मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसतलें किंवा बाकी हाज्या बाबतीत आसतलें. म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या म्हाज्या कॅबिनेटात एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना सुद्दां विशेष उल्लेख जर करपाचो जालो आसत जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हें तेंचें व्हड योगदान आसा. म्हणजे आपल्याक कृषी मंत्री म्हणटा आसतना ज्या वेळार तांकां शक्य जालें त्या वेळार तांच्यांनी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम हें पुराय गोंयभर केलें आनी तांच्या कार्यकाळात कृषी पॉलिसी ही आमी पब्लीश करपाक शकले. तांच्यांनी लीड घेवन ती कंप्लीट केली आनी लोकार्पण केलें. खरोखरूच म्हणजे युवकांक प्रेरणा दिवपी अशें काम सातत्यान तांच्यांनी केलां. म्हणून गोंयच्या राजकारणांत तांकां कायमचें याद उरतलें. सरकारांतल्या वतींतल्यान आमी तांकां स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर आनी पुराय तांचो फिनरल हो स्टेट ऑनरांतल्यान करतले. आयच्या दिसा ही पुराय प्रशासनांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सरकारी डिपार्टमेंटाक आमी हॉलिडे डिक्लेअर केले एक्सेप्ट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक तेंच्यो एग्जामी सुरू आसा. ते एग्जामी कंटिन्यू उरतले बट बाकी सगळ्यांक आयची पब्लीक हॉलिडे म्हणून आमी डिक्लेअरूय केल्ली आसा. 3 दिसाचो स्टेट मॉर्निंग सगळे कार्यक्रम सरकारांतले सगळे कार्यक्रम आमी पुराय 3 दिसां खातीर रद्द केल्ले आसा. हांव परत एकदां म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता कारण हांव खूब ल्हानपणा पासून तेंचें काम पळयता. तांच्यांनी सुरू केल्ल्या PS कॉलेजांतल्यानूच म्हाज्या हाय सेकंडरी हे हांवें कंप्लीट केली. जेन्ना ताज्याय पयलींच्यान म्हाका जेन्नाच्यान समाजकाम समजूंक लागला तेन्नाच्यान हांव तेंचें काम सातत्यान पळयता. पण तेंचो कामाचो ठसो हो तसो पुराय गोंयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा. गोंयच्या सामान्य मनशाक खरोखरूच एक प्रेरणा दिवपी आसा. सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन हेज्या व्हडल्या पदाचेर पावप ही झेप तेंच्याच सारके मनीस हे आपले जिद्द चिकाटी आनी लोक आदर म्हणजे लोकां मदीं आसलेलें तेंचें काम ह्या हातूंतल्यान करपाक शकता. परत एकदां आमचे भारतीय जनता पार्टी आसतली गोंय सरकार आसतलें आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तांकां श्रद्धांजली दिता. आणि आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी हांच्यांनी दुख्ख व्यक्त केलां. केंद्रांतल्या बाकी नेत्यांनी बी दुख्ख व्यक्त केलां आनी खासा आमचे अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी केंद्राच्या वतीन आमचे मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीजी केंद्रीय मंत्री हे खासा त्यांच्या शिबिराक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन शिबिराक अटेंड करपाक येता. आमी आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर
आमी आमचो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी CWC मेंबर आशिल्लो एक टॉलेस्ट लिडर फ्रॉम द बंगाली समाज. आयज पासून सगळे याद करता जेन्ना तो होम मिनिस्टर जावन कशी गोंया अंडर कंट्रोल आसलेले लॉ एंड ऑर्डर. आयज ताका आमी आमचो रिस्पेक्ट दिवपाक आयले आनी एज आमी भुरगे कॉलेजीन आसतना इतले आमकां एक उर्बा येताली की असलो एक आमचे कडेन होम मिनिस्टर आसा. हीज प्लेस विल बी डिफिकल्ट टू बी फील्ड. सदांच एक वॉयड उरतलो आनी तांचे फॅमिलीक आमी आयज कंडोलन्स दिला. मे गॉड ग्रांट हिम इटर्नल पीस आनी फॅमिलीक एक देवान तांकां एक स्ट्रेंथ दिवं टू ओवरकम दीस ह्यूज लॉस. इट इज अ सॅड ओकेजन टुडे कित्याक एक्सपेक्ट कोणें करूंकूच ना. लास्ट जी मेमरी मुको पर्सनली हांव घेवन वयतलो ती जेन्ना आमी मंत्रालय एक 1 वीक पयलीं प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना थिंग आसोन एकठांय एकमेका जाप करून एक मातशी बारीकशी फोकाण करून ही मेमरी म्हाका जाता मुगे पर्सनल मेमरी उरता ते कडेन. सो 2 पार्ट चीफ मिनिस्टर जालो. सो ही वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम आनी गुंडाराज नाक अशें असली ताणें कन्विक्शन आसली ताका आनी असलें कन्विक्शन आसलेलो तो होम मिनिस्टर आसतना ताणें MLA पासून ताणें भितर घातलेलो. सो आय थिंक देर इज अ लॉट ऑफ मेमरी. एड्युकेशन सिस्टम क्रिएट केलें ताणें आपल्यागे खूद तेजे कॉलेज आहा. सो आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. वी प्रे फॉर हीज सोल टू रेस्ट इन पीस आनी ही इज ओनली गोइंग टू लीव मेमरीज of good things that he has done and that we all can follow. A great person. We had the opportunity and I had the opportunity of being his colleague in the assembly and I pray for his soul to rest in peace. Thank you. माझ्या दृष्टिकोनात म्हणजे संबंध देशभर आपले नामना जोडलेले आसा. त्यांच्यापासून जी सेवा या जनतेची जाल्ली आहा ती जनतेच्या मना मुखे आसा आणि त्यांच्या सेवाभावी अशा त्यांच्या कार्यामुळे आज ते सदोदित लोकांच्या मनात उरतले, जन्मोजन्मी उरतले, पिढ्यानी पिढ्या उरतले अशा तरेचे व्यक्तिमत्व आज आमच्यातून नाव जाल्लें आसा. आमकां आमी एक पयले फावट निवडून येयल्ले आमदार आनी आमकां तेंच्यांनी इतलें मार्गदर्शन दिल्लें आसा की प्रत्येक जो व्यक्ती जो ह्या विधानसभेन काम करणारो आसा त्यांच्या आश्रयाचेर जगताले, त्यांच्या आश्रयाचे आशा जाताले, त्यांची अपेक्षा जाताले आणि त्यांच्यानी वेळोवेळी सगळ्यांक अशें मार्गदर्शन दिल्लें आसा. आज त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभची अशी देवाची प्रार्थना करता आणि लोकांचे जे आशिर्वाद तेंचे पावल्ले आसा तशेंच लोकांच्या आशिर्वादामुळे त्यांच्या घरच्या सुद्धा कुटुंबियांक हे दुःख पेलपाची देवाची शक्ती दिवची अशी प्रार्थना करता. गोंयच्या राजकारणांत म्हणजे पर्सनल ताजे सारकें बरें रिलेशन आसलें आनी म्हाका दिसता एक दूरदृश्टी आशिल्लो. भंडारी समाजाचो सगळ्यांत व्हडलो लिडर आनी गोंयचें बरें जावचें, गोंयांत गोंयचें अस्तित्व गोंयकारपण राखपा खातीर ज्या लोकांनी पयलो सॅक्रिफायस केलो हांकां गोंयांत आज मेरेन रिकॉग्निशन मेळना अशें BJPंतले सामके कमी लोक सांगपी आसलेले. तातूंत एक रवी नायक की जे एक्सिक्युटिव्हचो पुतळो आसूंक जाय. म्हणजे अशें हे सगळे बसता ते एक लायनीनूच बसपी असो न्ही पूण एक गोंयचे बऱ्याच चिंतपी बरो लिडर, व्हडलो लिडर, होम मिनिस्टर म्हणून एक गोंयांत जे आज लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कॉलेप्स जाल्या ताजे खातीर खुबदां लोक चिंततात की रवी नायक आशिल्लो जाल्यार जायनाशिल्लें. सो पीपल वील मिस रवी नायक अ लॉट आनी गोंयच्या राजकारणान एक व्हडलो म्हाका दिसता व्हॅक्यूम जातलो आनी चड करून बारीक समाज, मूळ कूड मुणकार, भंडारी समाजाच्या लोकांक एक व्हडलो एक सपोर्ट सिस्टम जो आशिल्लो तो आज ना जाल्लो आहा. हांव मागता की तेजे आत्म्याक सद्गती मेळूं, तेजे फॅमिलीक आनी तेजे सपोर्टरांक, असंख्य सपोर्टरांक एक धैर्य मेळूं हें जें लॉस जाता मानून घेवपाक.
I'm really saddened and at the loss of our senior colleague, Sri Ravi Naik. It was in fact a shock. He was a tall leader. He was the tallest leader as far as the Bhandari Samaj is concerned, and he always worked for the downtrodden. Always a smiling face, a witty person, and I just cannot express the loss. Actually, there is more loss as far as Bhandari Samaj is concerned, and for Goa and whole. Yes. I pray may his soul rest in peace, and may God give his family the courage in this difficult time. एक जवळचा माणूस आणि एक चांगल्यापैकी धडाडीचा कार्यक्रम, समाज कार्यकर्ता आणि पक्षाला सुद्धा या सगळ्यांना त्यांचा आश्रम मिळाला. तरी आपण मुकले आहोत अशा व्यक्तीला. आणि काय एक दुःखद अशी घटना जी वेळी घडल्या. आमचो एक ज्येष्ठ लोकनेता तुम्ही पळयत आसतले भाजपाचे पळय सगळे जमाव जो पळय जालो पळय ते सगळे तेणें जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन. आनी अशी एक व्यक्ती कळकर नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत. पूण हांव पर्टिक्युलरली एकदम उलयतलो म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हे एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA केली आनी करचें पडटालें म्हणून. अशा पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट ह्या स्वतंत्र गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेतो आमचो आशिल्ल्या फुडल्यान गेल्लो आसा. हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत आनी तेच्या आत्म्याक सदांची शांती लाभ. नमस्कार. आजचो दीस गोंयच्या समस्त जिवनाक एक दुखाचो दीस अशें दिसता. गेली कित्येक वर्सां समाजकारण राजकारण हातूंत हिरिरीन वावुरपी रवी नायक आमच्या हातून आज गेल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक ही दुखाची बाब आसा. ताजें जीवन हें समाजा खातीर मागीर तें समाजकारणाक आसूं किंवा राजकारणाक आसूं ताणें प्रत्येक क्षण हो समाजाच्या हिता खातीर संपूर्ण गोंयच्या हिता खातीर दिल्लो आसा. खरोखरच गोंयांत जे काही हाऊस हॉय बांदोडकार नंतर जे काही नेते जावन गेले ताच्यान ह्या नेतृत्वाची छाप समस्त गोंयाचेर तांणी पाडली आपल्या कार्यातून. खरोखरच आमकां सगळ्यांक तें जाय आशिल्लें परंतु नियती फुडें कांय हें करूं शकना आमी कांयच करूं शकना. तांच्या फॅमिलीक हें दुख्ख जातलें तांकां ती सोंसपाची ताकद परमेश्वरान दिवची इतलेंच आमी म्हणूं शकता. तांणी जें कार्य सगळ्या क्षेत्रांत केलें तें कार्य आमी याद करून ताच्या पावलाचेर पावल घेवन चलप, समाजा खातीर वावरप, गोंया खातीर वावरप इतलेंच आमी करूं शकता. आजच्या ह्या प्रसंगी तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करता. परमेश्वर ताच्या आत्म्याक शांती दिवं आनी ताच्या कुटुंबाक परत एकदां हें दुख्ख सहन करपाक ताकद दिवं इतलेंच सांगता. गोंयांत एक मंत्री तसोच आदले CM आशिल्ले ही सगळी दुखद घटना. काल रातची जेन्ना आमकां कळ्ळी ही गजाल खूब वायट दिसलें. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितले आसले जाल्यार पूण तरी आमचे पर्सनल रिलेशनशीप खूब बरें आशिल्लें. एक 20 दिसां पयलीं ह्या ऑफिसान तांकां हांव येवन पर्सनली पर्पल फेस्टाक इन्वायट करून गेल्लो आनी तेन्नाय तांचो ह्युमर, तांच्या लोकांक हांसोवप, तांचे कोणूय कितलो दुख्खान आसलो
त्या मनशाक हांसोवपाची जी ताकद तांकां आशिल्ली ती गोंयान केन्ना नाशिल्ली आनी गोंयान केन्ना जावची ना. एसेंब्ली सुद्दां तापिल्ली जेन्ना आसतली ज्या तरेन ताजी ती भाशणां ताजी ती फकाणां आनी एक उमेद लोकांक पॉझिटिव्ह हाडप आनी जें काम ताणें समाजा खातीर केलां 2021-22 जेन्ना आमी इलेक्शनाक लढले सुद्दां जाल्यार 21 हांवें एक गजाल म्हणिल्ली की तो खरो रोल मॉडेल. कारण इतल्याच खातीर की तांची उलोवपाची पद्दत तांची हंबलनस आनी कोणी आपलो ओपोनंट असलो म्हणून बिलो द बेल्ट कसलीच बुरशी भाशा ना वापरनासतना हासत खेळप कशें करप. म्हाका दिसता हे रवी सरा कडल्यान आमी सगळ्यांनी शिकला. तेन्नाय म्हणटा आनी आयजूय म्हणटा तांच्या सारको टॉल लिडर जो समाजा खातीर वावरपी आनी ह्या एजीचेर सुद्दां ताणें केन्नाच आपल्या हेल्थाची कंप्लेंट करनासतना सगळी एसेंब्ली अटेंड करप, फंक्शनां अटेंड करप, पांय दुखून सुद्दां त्रास जावन सुद्दां ताणें खंयचीच फंक्शनां सिंगल मिस करूं ना. आनी त्या बाबतींत तांचे हांव सदांच बरेंच उलयतालो. आमचे खंयचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आशिल्ले पण पर्सनल मतभेद केन्नाच नाशिल्ले म्हणून हांव पर्पल फेस्ट चालू जावच्या पयलीं तांच्या ऑफिसान येवन तांकां कार्ड दिवन हांव तांचो आशिर्वाद घेवन गेल्लो आनी तांचे म्हाका सदांच तो आशिर्वादाचो गरज आसा आनी आसतली. आनी रॉय रितेशाक आमची सहानुभुती आसा आनी आमी तांच्या संपूर्ण कुटुंबा बरोबर सहानुभुती दिता. आनी हो टायम असो आसा की फोंड्या परत असो ह्या गोंयान असो परत लिडर जो समाजा खातीर वावरलो, जो मुनकारां खातीर वावरलो तो असो मेळपाक भरपूर मुश्कील आसा. आयज दुखद खबर ही आमच्या मदीं आमचो भंडारी समाजाचो सिनियर मोस्ट लिडर आनी एक मार्गदर्शक आमच्या समाजाचो आयज आमच्या मदीं ना. एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर तसोच आमचो प्रेझेंट मिनिस्टर जो म्हाका जाल्यार पर्सनली गायड करतालो. वायट दिसता की 2 दीस पयलीं एका फंक्शनाक आमी मेळ्ळ्यात उलयल्यात सुद्दां. तेचे एक दीस पयलीं डिस्कशन केल्यात तेंचे म्हणजे काही गोश्टीचेर म्हणजे कंटिन्युअसली म्हणजे ज्या टायमार आयकले न्यूज तेन्ना खूब दूख दिसलें की एक तुजो म्हणजे गायड करपी एक सिनियर मोस्ट म्हणजे म्हाका अभिमान दिसता म्हणपाक की तो एक आमच्या हावसान एक कलीग कसो आसलो पूण तो म्हणजे आमी धाकटे आसतना तो मिनिस्टर आसलो आनी आमदार आसलो. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तो एक एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलो आनी हांवूय व्हॉलीबॉल प्लेयर. एक एटॅचमेंट आसलेलें. खूब दुखाची खबर देवा कडेन मागता तांकां तेंच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेच्या फॅमिलीक आदार दिवचो की ही गोश्ट जाल्या त्या कारणान. आनी गोंयचे जनतेक इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज आमी एक बरो लिडर, बरो नेतो आनी स्पेशली आमच्या समाजाचो एक मार्गदर्शक आमच्या मदीं ना जाला. नॉर्थ गोवा एमपी म्हणून ताणें बरें काम केलें ते सायडीक पळय हांवें सांगला तो एक बरो लिडर म्हणजे आख्ख्या गोंयचो लिडर. नॉर्थ गोवात म्हणूंक शकना तूं. आख्ख्या गोंयान तेची वावा चर्चा जाताली आनी तेचें कार्य आनी तेचें काम सदांच एक गोश्ट सदांच तो एसेंब्लीन तो उबो रावप म्हणल्यार आख्खे गोंय टीव्ही पळयताले. म्हणजे आयज ते मिस करतले आमी हेच्या फुडें हावसान. ते वायट दिसता. नमस्कार. आयज आमचे आदरणीय मंत्री रवी नाईकजी जे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री जाणी ह्या गोंयच्या लोकां खातीर पुरायपणे आपले राजकारणाक आयिल्ले तेन्नाचे पुरायपणे ताणें सेवा दिल्ली आसा आनी असो तळागाळांतलो मंत्री जावप खरेंच गरज आसा. ताणें बहुजन समाजा खातीर गोंयाक जें काम केल्लें तें काम सदांच सरकार लोक याद दवरतले आनी तांचे आत्म्याक शांती लाभो आनी तांच्या कुटुंबियांक सुद्दां आमच्या दुख्खान तांच्या आमी सहभागी आसा अशें हांव म्हणटा. आमचे मालतीक रमेश तवडकर सर दिल्ली गेल्ले कारणान आयज तांच्या मरणाक पावूंक शकना. हांव तांचे वतीन तांकां आदरांजली व्यक्त करतां. आयज खूब दूख लागता कित्याक आयज आमच्या मदीं आमचो ज्येश्ठ नेतो श्री रवीक ना आनी हेजे सगळ्यांक व्हडलें लॉस म्हणटा ते आमच्या बहुजन समाजाक. आयज रवी नाईक म्हणटा तो आमचो एक बहुजन समाजाचो एक व्हडलो लिडर आसलेलो. आयज जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलेलो बाकीचे टायम मंत्री आसलेलो तेन्ना सदांच कडेन लोकांक लागून खूब वावर केल्लो स्पेशली बारीक समाजाक लागून. आयज आमकां उगडास येता जो फूल कायदो तेन्ना तेणें हाडलो आनी तेच्या लागून म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या बारीक समाजाक मेळ्ळो आनी आयज ते आमी विसरूंक शकना. आनी आयज सदांच रवी बाबाचे आमकां आशिर्वाद आसलेलो. हांवें तेज्या वांगडा खुबशें काम केलां. तेन्ना तो अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव काम केलां, मंत्री आसलो तेच्या बरोबर काम केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी फर्स्ट टायम आमदार जाले जाल्यार तेजो एक वडिला सारको सदांच आमचेर आशिर्वाद आसलेलो. आमकां सदांच तो बॅक करतालो आनी सपोर्ट करतालो आनी एसेंब्लीन सुद्दां आमकां तो कशें कार्य करूंक जाय, कशें तुमी उलोवंक जाय हेच्या बाबतींत सदांच तेजो आमकां हेल्प आसतालो.
आयज म्हाका दिसता कितें म्हाजें पर्सनली सांगपाक गेल्यार आयज म्हाका एक व्हडलो लॉस जाल्लो आसा कित्याक एक वडील कसो तो म्हाज्या वांगडा सदांच आसलेलो आनी सदांच आमकां हेल्प करतालो आनी सदांच तो सांगतालो बाबा तुमचो कॅरियर फुडें खूब आसा तुमी मातशें पाशेंस काडून रावूंक जाय म्हणून असो तेजो सदांच आमकां एडवायस आसतालो कित्याक आमी लायफ खूब पळयलेली आसा सो आयज म्हाज्या बरोबर म्हाका दिसता आख्खे गोंयाक आनी स्पेशली आमच्या बहुजन समाजाक हो व्हडलो लॉस जाल्लो आसा कित्याक तेजो असलो लिडर म्हाका दिसता गोंयांत ना एक बहुजन समाज भाऊसाहेब बांदोडकराच्या उपरांत एक बहुजन समाजाचो जो लिडर आसलो तो आमचो रवी नाईक आसलेलो आमकां खूब तेजें दूख जाल्लें आसा. One can really replace mobile party है बाबली. Particularly in public life, one can never be any life for that matter. The very fact that one can dedicate one's life to others is a good thing, a great thing, and the impacts of the work will always be remembered. We pray that the soul should be peaceful, eternal peace should be there, and the family develops the strength to face this irreparable loss. It's not only a loss to the family, it's a loss to the government also. Because his guidance, his experience, just cannot be replaced. But life has to go on. And God gives the strength to everyone around. The family, people who are manning the government, the people who he has represented in his long checkered career. Give them the strength to go ahead. तुम्ही पळयतात GNH.